आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आमी उलयता. मोग आयकप्यानो तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आयच्या आमच्या ह्या फोन इन अस्तुरी कार्यक्रमात. आयचे हे कार्यक्रमात प्रकृती समजुया, मानसीक आनी शारिरीक स्वास्थ्य मेळोवया हो विशय आनी ह्या विशयाचेर आयुर्वेदीक वैद्य डॉक्टर लक्ष्मी भरणे आमच्या स्टुडियोत आयिल्ल्यो आसात. दोतोर, तुमकां आयच्या ह्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. सुरवातीचें शिक्षण स्कुलांतलें तुमी सारस्वत विद्यालय म्हापशां हांगा घेतलें आनी ताजे उपरांत तुमी आयुर्वेदीक दोतोर जावपा खातीर बॅचलर ऑफ आयुर्वेदीक मेडिसीन एंड सर्जरी करपा खातीर तुमी गोंयच्या शिरोडेच्या गोमंतक आयुर्वेद मेडिकल आनी रिसर्च सेंटरान तुमी तुमची डिग्री घेतली आनी ही डिग्री कंप्लीट जातकच तुमी सिदादी गोवा हांगा स्पा कन्सल्टंट आनी हेल्थ क्लब मॅनेजर म्हणून तुमी रुजू जाल्यो आनी थंयच्यान वचून 2002 वर्सा सावन तुमी स्वताची पंचकर्म क्रिया थेरपी सेंटर सुरू केलें आसगांव हांगा आनी ताजे उपरांत तुमी फाटीं वळून पळयनासतना ही प्रॅक्टीस चालूच दवरली. वेगवेगळ्या गोंयच्या आनी गोंया भायल्या वेगवेगळ्या आयुर्वेदीक अशा संस्थांनी तुमी वावर केलो आनी तुमी फॅकल्टी म्हणून थंय वचून तुमचें व्याख्यान दिलें. हिमालयन अयंगर योगा स्कूल, पर्पल व्हॅली योगा टिचर्स ट्रेनिंग स्कूल, सत्संग योगा स्कूल अशे तरेच्या कितलेशेच वेगळ्या संस्थांनी तुमी तुमची लेक्चरां म्हणजे व्याख्यानां दिलीं. तुमची एक आयुर्वेदीक कंपनी आसा आनी जी कंपनी द्विजा नॅचरल्स प्रायवेट लिमिटेड आयुर्वेदीक मेडिसीन तुमी तयार करतात. भारतांतल्या स्टार्टअप इंडिया ह्या आयुष मंत्रालयाच्या 5 प्रोजेक्टांत तुमची एक कंपनी आसा. हो एक तुमचे खातीर खूब खूब म्हत्वाचो विशय. हील प्लस हें जें तुमी क्रीम तयार केल्या त्या क्रिमीची केस स्टडी अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑल्टरनेट मेडिसिन्स हातूंत भितर ताती तुमची ही केस पब्लीश जाल्ली आसा, प्रसिद्ध जाल्ली आसा. आमकां तुमचो खूब खूब अभिमान डॉक्टर. तुमकां वेगवेगळे पुरस्कारय प्राप्त जाल्या. वाघभट सारिणीच्या आयुष मंत्रालयाचे ही वाघभट सारिणीचे आतुर सेवा भूषण पुरस्कार तुमकां फावो जाला, जो मोठोच प्रतिश्ठेचो असो पुरस्कार. आयुर्वेद भूषण पुरस्कार हो पुरस्कार गोवा आयुर्वेद कावन्सील 2023 तुमकां मेळ्ळा. तशेंच तुमच्या म्हापशां भितर तुमी अध्यक्ष म्हणून इनर व्हील क्लबाचें काम केलां आनी सतत तुमी वावुरतात. तशेंच गोवा एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल हें तुमचे कडल्यान सुरवात जाली, ताचे तुमी फावंडर मेंबर जावन आसा. 2014 ते 2018 तुमी सक्रीय रित्यान हें काम केल्लें आसा. दोतोर, तुमचे कडेन एक सहजता आसा आनी मनशाक सैमा प्रमाणे सैमीक जगप हें एक तत्व तुमी तुमच्या जिवितांत फॉलो केल्लें आसा. दोतोर, ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी उलयता आसतना प्रकृती म्हळ्यार नेमकें कितें आनी हो विशय दोतोर तुमी आज आमचे खातीर कित्या खातीर दिला, ह्या संदर्भात आमचे सगळ्या आयकुप्यांक तुमी थोडेशें सांगचें अशें दिसता म्हाका. आयुष मंत्रालयान सध्या प्रकृती विशयाचेर मोहीम सुरू केला, म्हणजे देश का प्रकृती परीक्षण म्हणून. सो तुमकां आपली प्रकृतीचें ज्ञान किंवा जाणून घेवपाचें आसा जाल्यार तुमी खंयच्याय PHCन वचून दोतोरा कडल्यान आपली प्रकृती परीक्षण करून घेवं शकता. आतां दुसरो प्रश्न तुवें विचारलो म्हाका, प्रकृती म्हणजेच कितें. सो साद्या सोंप्या भाशेन जर आमी उलयता जाल्यार प्रकृती म्हणजे तुमची घडण. नॉर्मली प्रश्न विचारतात न्ही, बाबा प्रकृती कशी आसा, दॅट इज रिगार्डिंग स्वास्थ्य. तुजें स्वास्थ्य कशें आसा, तुजी हेल्थ आरोग्य कशें आसा. पण हे प्रकृती जी आसा ते साध्या सोप्या भाशेन म्हणजे तुमची घडण. तूं कसो, कशी तुजी घडण आसा, मानसीक एज वेल एज शारिरीक. आणि ती घडण घेवनूच तूं जन्माक आयिल्लो आसता. जेन्ना 9 म्हयने आवयच्या पोटान आमी वाडटात तेन्ना तिची प्रकृती, बापायची प्रकृती आणि काही असे फॅक्टर्स आसा जे तुज्या प्रकृतीचेर, एनवायरमेंट म्हणा, वेदर म्हणा, क्लायमेट, तिचें खावप जेवप म्हणून तें संगोपन आणि गर्भावस्थेन जी आमी चिकित्सा करता ती सगळी इम्पॉर्टंट ठरता. सो तुम्ही जेन्ना जन्माक येता तेन्ना तुमची प्रकृती ही एस्टॅब्लिश जाल्ली आसता. ती प्रकृती तुमची तुमच्या आयुष्यभर बदलना. आता बदलना म्हणटकूच कितें गरज आसा ती जाणून घेवपाची. कारण आमकां सगळ्यांक हेल्दी रावपाचें आसता, स्वास्थ्य आसा, आरोग्य आसा. काही आजार जे आसा आमकां आमी म्हणटात जन्मा पासून आपल्याक आसा आनी आपल्याक कळना की हे आजार आपल्याक कित्याक जाता. क्रॉनिक तो म्हणून सोडून दिता, नाल्यार ते नॉर्मल म्हणटात आनी आमी आसूं म्हणटा. पण
तुमकां जर त्याची सिवियरिटी म्हणजे त्याची ग्रॅविटी जर वाडपाची ना जाल्यार तुमकां हें कळूंक जाय की तुमची प्रकृती कितें आसा. प्रकृती म्हणजे एक म्हणजे लक्षात घेवंक जाय की आमचे शरीर हे पंचतत्वान बनिल्लें आसा, पंचमहाभुतां. ही पंचमहाभुतां नेचर आपल्या सैमान आसात, सृश्टीन आसात, आनी जे पिंडी ते ब्रह्मांडी अशें मराठीन आमी म्हणटा. पंचमहाभुतां म्हळ्यार वारो, पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश, हे 5 पंचमहाभुतां. आता ही पंचमहाभुताची तत्वां आमच्या शरिरान आसून सुद्धा प्रत्येक शरीर हे वेगळें आसा, प्रत्येक मन हे वेगळें आसा, कारण मन हे शरिरानूच रावता, म्हणजे आपल्या शरिरा प्रमाणे ते मन आसता. आता ते वेगळेपण आमकां कित्या खातीर येता? हे फॅक्टर्स खंयचे जे आमकां वेगवेगळे करता, पृथक करतात. तर हे जे 3 फॅक्टर्स आसा ते ताका आमी त्रिदोष म्हणटात. त्रिदोष म्हणजे वात, पित्त आनी कफ. ही खूब ओळखीची शब्द आसात हे, कारण ल्हानपणा पासून आमी म्हणटात, वाय वाडलो म्हणटा, पित्त जालें म्हणटा, कफ वाडलो म्हणटा. पण आमी ते त्या संदर्भान घेतात. पण वात, पित्त, कफ आनी त्रिदोष जे आसात. दोतोर आमकां एक फोन येता, आमी मागीर उलोवया. हॅलो हॅलो हॅलो. एनिवे फोन डिस्कनेक्ट जाला. सॉरी. सो हे त्रिदोष जे आसा, जे आमच्या शरिराची सुत्रां, मनाची सुत्रां आपल्या हातांत तांचेर निर्भरून आसता, आनी हांच्या परम्युटेशन्स अँड कॉम्बिनेशन घेवन आमच्यो 7 प्रकृती आयुर्वेदान सांगिल्ल्यो आसा. तातूंत वात डॉमिनंट एक वात प्रकृती आसता, पित्त प्रकृती, कफ प्रकृती. बाकीच्यो 3 आसात त्यो मिश्रण, दोन दोष एकत्र येवन तशी प्रकृती आसता. आता ही आमकां जाणून घेवंक जाय की वात प्रकृती कशी आसता, पित्त प्रकृतीचो मनीस कसो आसता आनी कफ प्रकृतीचो मनीस कशी आसता. हे जाणून जेन्ना आमी घेतले तेन्ना आमकां कळटलें की आमी खंयची प्रकृती आमची, किंवा आमच्यान खंयचो दोश चड आसा. त्या प्रमाणे मागीर तुमचे डायट ठरता, खाण, जेवण, एक्सरसायज कशी करपाची, हे ताज्या वयल्यान आमी ठरोवंक शकता. सो दॅट त्या प्रकृतीची विकृती जावं नये. वात प्रकृती ही बरीच प्रकृती, पण वात विकृती मागीर तुमकां त्रास दिता. तो आमी फुडें वचत आसतना हांव तुमकां सांगतलें की वाताची प्रकृती म्हणजे कितें, पित्ताची म्हणजे कितें आनी कफाची म्हणजे कितें. म्हणजे इन शॉर्ट म्हाका समजलां त्या प्रमाणे दोतोर अशें दिसता की प्रत्येक मनशाच्या शरीर रचनेक ताजी स्वताची एक कॅपॅसिटी म्हणून आसता, आनी ती कॅपॅसिटी ह्या दोशांचेर निर्भरून आसता. अच्छा, ताजेर ती निंबून आसता. म्हणटकूच महत्वाचें म्हणजे म्हाका दिसता आयुर्वेद शास्त्र आमकां शिकयता की तूं पयलीं स्वताच्या शरिराची कॅपॅसिटी जाणून घे, स्वताच्या शरिराक जाणून घे, आनी तुमच्या शरिरान जे मन रावता त्या मनाकूय तूं जाणून घे. कारण ते मन जे आसा ते तुज्या शरिरा प्रमाणेच किंवा तुजे जी घडण आसा त्याच्या प्रमाणेच रिस्पॉन्स दितलें. बरें दोतोर, म्हाका आनीक एक गजाल तुमकां आतां विचारीन दिसता. म्हणजे आयुर्वेदीक शास्त्रा प्रमाणे हें जें मन आसा, मनाची घडण, तुमी आतां हो शब्द वापरलो तेन्ना हें मन आपल्या इंटेका प्रमाणे, म्हणजे आमी जें कितें आहार घेता ताजेर अवलंबून आसता. ऑफकोर्स. हय न्ही. एक म्हणजे ते तुमच्या प्रकृतीचेर अवलंबून आसता, पण त्या मनाक आपल्या कंट्रोलान घेवपाक आनी त्या दोशाच्या कंट्रोलान न वचूंक दिवपाक तें आपल्याचेरूच आसा. आनी आमी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हे जे कितें सांगिल्लें आसा ते मनाक एका जाग्यार बसोवपाकूच न्ही, कारण मन चंचल आसता, ते शरीरभर आनी शरिराच्या भायरूय फिरून येता. बरोबर, ते इंद्रिया बरोबर काम करता, त्यामुळे ते गतिशील आसता. आनी जर तुमकां त्या मनाक स्थैर्य दिवंक जाय तर एक म्हणजे ते आपल्या कंट्रोलान येवंक जाय. आता प्रकृती, आता वाताची जी प्रकृती आसा, वात म्हणजे कितें? वात म्हणजे गती. वात म्हणजे आमकां दिसता वारो, जुळजुळ वाहणारो वारो आनी अशें, पण एक्झॅक्टली तेच आमी कंपॅरिजन करुया नाका. वात म्हणजे तुमच्या शरिरान जी गती आसा ती गती वाता खातीर आसा. गती म्हणजे स्पीड, मुवमेंट, यू कॅन से मुवमेंट. स्पीडूच अशें न्ही, पण मुवमेंट. जशी हांव आतां हात हलयता, वात ना जाल्यार हांव हात हलूंक शकना. शरिरान जे वॉलंटरी आनी इनवॉलंटरी मुवमेंट्स जाता, पचन क्रिया म्हणा, हार्टची मुवमेंट म्हणा, आमी गिळटा ताजी मुवमेंट म्हणा, फ्रॉम हे मुवमेंट्स
हय. टील द मुवमेंट ऑफ युअर मनाच्यो ज्यो गती आसा हय. त्यो सुद्दां वात कंट्रोल करता अच्छा अच्छा आणि वात ताका चालना दिता. बाकीचे दोन पित्त कफ हांकां गती ना. वात खंय व्हरता थंय ते वतात. आता तुम्ही वाता संदर्भात आम्ही थोडेशे समजले, पित्तचे कशें कितें आता तेच सांगता. आता पित्त जो आसा, हय. आता पित्त म्हणपाच्या पयलीं हांव तुमकां कफा बद्दल सांगता. आता वात जसो गतिशील आसा तसो स्थिरशील आसा कफ. त्यामुळे कफ हातून जडत्व येता, स्थैर्य येता, थंडपणा येता. तशें वातान गतिशीलपणा येता, शुष्कता येता. जस्ट ऑपोजिट कफाची गुण आसा त्याच्या ऑपोजिट तो आसता, लाईट वेट आसता. अच्छा. पित्त जे आसा ही इज द मेन ट्रान्सफॉर्मेशन जे येता, म्हणजे बदल जे आमच्या शरिरान घडता ते पित्ता खातीर. आता पित्त म्हणटकूच तुमकां अग्नी दिसता, बरोबर? पण पित्त ॲक्च्युली अग्नी महाभूत आणि जल महाभूत ह्याचे एकत्र घेऊन तो पित्त दोष असता. त्याचे गुण त्याच्यामध्ये असता. जस्ट टू अंडरस्टँड, म्हणजे तुमकां समजूंक हे सोप्या भाशेन. आता पित्ताचें काम कितें? पित्ताचें काम पचन, बरोबर? आमी जे शरिरान घेतात, जेवण जेवतात, ताचें पचन पित्त करता. आता आमी जे अन्न घेतलें, सपोज एप्पल खालें, त्या एप्पलाचे फक्त कुडके जावन भायर पडना. एप्पलाचे बदल जाता. आणि बदल कित्यान जाता? बॉडी टिश्यूज, म्हणजे आपले धातू त्या हातूंतल्यान बनतात. ते कोण बनयता? ताचे परिणमन कोण करता? परिणमन पित्त करता. तशेंच मनान सुद्धा ट्रान्सफॉर्मेशन जे आसता ते पित्त करता. हांव आतां तुमकां कितें ज्ञान दिता, हांगा एक नॉलेज दिलें. दोतोर, आमकां फोन येता आसा, पूण ते फोन. हॅलो हॅलो हॅलो. नमस्कार बाब. नामदेव शिष्ट उलयतां. सांग रे बाबा. डॉक्टर, म्हाका तुका विचारपाचें आसा की म्हाका न्हीद पडना. कळ्ळें न्ही? न्हीद पडना. ताका कितें अशें गांवठी वखदां म्हणटा तशें कितें आसा? गांवठी वखदां म्हणण्यापेक्षा हांव तुमकां उपाय सांगता. पण म्हाका एक सांगा, तुमचें वय कितें? म्हजें वय आतां 54. आणि तुमकां न्हीद कितली वर्सां जाली पडना? केन्नाच्यान पडना? म्हणजे 45 वर्सां. 45 वर्सां पडना की 45व्या वर्सापासून तुमकां न्हीद पडप कमी जालें? 45 अशें. आणि तुमची, आता हांव काय तुमकां पळोवं शकना, पण तुमची देहयष्टी कशी आसा? म्हणजे तुमी बारीक आसा, मोठे आसा, बांदो कसो आसा? फावा सारको आसा. आं, चड मोठोय ना, चड बारीकय ना. ओके. आतांच आमी वाता बद्दल उलयले. ओके, वाता बद्दल उलयले. म्हणजे वात हो गतिशील गती दिता, बरोबर? आणि वाताक जर कंट्रोल करूंक जाय जाल्यार सगळ्यान व्हडलो उपाय आणि सगळ्यान बेस्ट उपाय जो सांगिल्लो आसा आयुर्वेदान, तो म्हणजे तेल. आंगाक तेल चोळप, तकलेक तेल लावप, हे इम्पॉर्टंट क्रिया आसा दिनचर्येतली. आता तुमचें जे वय आसा न्ही, ते वाताचेंच वय आसा. म्हणजे तुमची प्रकृती जरी दुसरी आसली, आता तुमकां पळयतकूच म्हाका कळटलें, पण अशें दिसता की जी ल्हान, आतां तुमी पित्ताच्या काळांतल्यान जशे आमी 50 कडेन वता तेन्ना वात दोश जो आसा आमच्यांतलो, वात दोश तो वाडटा. आनी ताज्या खातीर कितें जाता? मन मातशें चंचल जाता, इरिटेबल जाता. वाताच्यो सगळे गुण तुमच्यान येतले, त्यामुळे शांत न्हीद तशी पडची ना. सो ती पडपाक तुमी एकूच एक घरगुती तुमकां उपाय अशें सांगता. तुमी एक्चुअली डॉक्टर कडेन वचून तुमची प्रकृती चॅक करून वखदां घेवची, टू जस्ट सी अंडरलायंग आनी कांय ना न्ही म्हणून. पण जर तुमी तकलेक वेवस्थीत तेल लायता, तेल मर्जन करता, आणि रातचे न्हिदपाच्या पयलीं एरंडेल आसा न्ही ते इल्ले घेयात आणि आपल्या दोन्ही भुवयाच्या मदीं ताजो अभ्यंग करात, मसाज करात, बरो गोल गोल दोन्ही भुवयांच्या मदीं. तर तुमकां तो त्रास कमी जातलो. म्हणल्यार कितें जालां, मातशें टेन्शन इल्लें चड तकलेचें जालें, ताका लागून म्हाजी न्हीद उडली. नामदेव बाब, पयलीं एक कितें जातालें, नामदेव बाब, आमचे कडेन वेळ तसो खूब कमी आसा शाण्या, आनी आमचे कॉल येत आसात बाबा. मागीर तुमच्यांनी प्रायवेट केन्नाय डिस्कस करूं येता. ओके, रागार जावं नाका शाण्या. हय, हय, तुमचो प्रश्नाचेर आमी चर्चा करता, म्हणटकूच तुमकां आनीकय ताजे संदर्भात थोडेंशें कळटलें.
दोतोर तांचो प्रश्न सामको मार्मीक आशिल्लो, कारण न्हीद न पडप ही जी गजाल आसा ती खूब फावटी खूब जाणांक घडटा, कळ्ळें. म्हणटकूच आमचे कॉल्स आनीकूय येत आसात, पुणून मनशाक मनीस तसो दुसऱ्याचें चिंतता तशें ताका स्वताचेरय चिंतप आनी स्वताचेर मोग करप हेंय ताका कळपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी दोतोर गीत बी आमी आयकुया मागीर, कारण आमचो कॉलर तुमचे खातीर रावला. हॅलो. हॅलो. नमस्कार. उलयात. मीरा. हय, म्हापशेच्यान उलयतां. नमस्कार. नमस्कार. हय, म्हाका एक हे आशिल्लें, म्हणजे म्हाका कितें जाता, एसिडिटी भयंकर वाडटा, टू मच ऑफ एसिडिटी. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे खरस मारता. खरंच केन्ना मारता तुमकां? काम केल्या उपरांत मारता की हरशीं? वॉकिंग केलें तरूय मारता. नॉर्मली इट्स वॉकिंग, मोर ऑफ वॉकिंग जालें तर खरस मारता. वॉकिंग केन्ना करता तुमी? सकाळचें जेन्ना वॉकिंग बी करता हांव, सपोज आय गो फॉर वॉकिंगाक गेलें जाल्यार खरस मारता. आणि सेकंडली एसिडिटी लायक आफ्टरनून पोस्ट लंच अशें म्हणजे एसिडिटी वाडटा. शरीर यश्टी कशी आसा तुमची? मोर ऑन अ वेल फेड सायड. वेल फेड. गुड. ओके. आणि एज? एज 48. तुमकां तकली दुखता खूबदां? म्हणजे वतान गेले तकली दुखता, स्ट्रेस आयलो तकली दुखता? ना, स्ट्रेसान ना, बट वतान गेलो जाल्यार दुखता. मागीर उदक कमी जालें जाल्यार आय कॅन मेक आउट डिहायड्रेशन जाला म्हणून तेन्ना दुखता. अशें म्हाका अंदाज येता की तुमची पित्ताची प्रकृती असू शकता. आता पित्ताची जी प्रकृती आसा, ॲक्च्युली प्रकृती म्हळ्यार तांचें पचन सारकें आसूंक जाय, कारण पित्त न्ही, अग्नी दोश आसता. आणि पण ताच्या बरोबर जलूय येता. म्हणजे कितें जाता की तुमी मातशे जेवणा खाणान फाटीं फुडें जाले की तुमकां तो एसिडिटीचो त्रास जाता. एसिडिटी म्हणजे कितें? पित्त हे सावर जाता, अम्लपित्त जाका आमी म्हणटात, आणि ते घशा कडेन, मागीर तो वात तांकां घशा कडेन हाडटा, म्हणून ती तुमकां ते जळजळ जाता. तो बरोबर. तर तुमकां तुमची लायफस्टायल मातशी चेंज आणि डायट जे उपाय हांव सांगता, आतां भरपूर आसा, पण एक नॉर्मल हांव तुमकां सांगता की पित्त जे आसा न्ही, ताजो मित्र तूप. जशें वाताचो मित्र तेल, और वाताक जसं तेल कंट्रोल करता तसे पित्ताक तूप कंट्रोल करता. आता तुम्ही अशें म्हणू नाका की घीचे खाल्ल्यान आपले कोलेस्ट्रॉल वाडटले. घीन जर तुम्ही सगळें तळून बी खावपा लागली जाल्यार ताणें कोलेस्ट्रॉल वाडटले तेलान. पण घी जर तुम्ही नॉर्मली जे आमी इंडियन ट्रेडिशनान आमकां सांगिल्लें आसा तशें जर तुमी तूप खाल्लें, सकाळी न्हिदताना तूप खावन वयर गरम उदक पिलें, जर तें जमलें ना, तर एक सोपो उपाय म्हणजे जेवणाच्या पयलीं 1 चमचो तूप खावप. पयलीं उणी तुपान मिक्स करून खावप. नाजाल्यार कितें करप, दनपारां रातचे एक दनपारां जरी खालें तरी येता, रातचे सुद्धा 2, म्हणजे जेवणाच्या पयलीं थोडें तूप खावपाचें. आतां द बेस्ट मील म्हणजे सगळ्यात जेवण जर तुका खंयचें बरें आसूं शकता तें वरण भात, वयर तूप आनी इल्लेशें लिंबू पिळून. ही जी फॉर्म्युला जो आसा न्ही, जो आमकां ट्रेडिशनली सांगिल्लो आसा, तो तुमकां इतलो बरो पडटलो. कारण पित्ताच्या लोकांक कितें जाता, पित्त हे रक्ता बरोबर रावता आनी तातूंत रक्ताचें एसिमिलेशन सुद्दां मातशें कमी जाता, विकनेस येता, हिमोग्लोबीन जेन्ना वाडटा तेन्ना. त्यामुळे हे जो हांवें तुमकां फॉर्म्युला सांगलो न्ही, तर आतां ताजेंय संशोधन जालां की ह्या तुमी जेवण जर केलें तर तुमचें हिमोग्लोबीन सुद्दां बरें वाडटलें आनी तुमकां विकनेस कमी जातलो. आनी विकनेस कमी जाल्ल्या कारणान तुमकां ती खरच मारची ना, जी चलताना तुमकां मारता ती. ओके, ती तुमच्या इट इज म्हणजे ते सगळें इम्युनिटी आनी तुमचें स्ट्रेंथ चिन्ना. आनी पित्ताची प्रकृतीच मातशी मऊ आसता. पित्ताची प्रकृती ही सेन्सिटीव आसता. पित्ताक हांव म्हज्या न्ही अशेंच मजेन आय कॉल देम हॉट केक्स. सो दे सॉफ्ट आसतात सामके, इमोशनली ऑल्सो. तांकां पटकन राग येता आनी मागीर रिस्पॉन्स तांचो तितलोसो हे फावोसो दुसऱ्यांक फावोसो नासता. आनी ताज्या खातीर तुमी हे जर उपाय केलो, म्हणजे जितले तूप घेतले तितले तुमकां मानसीक शांतताय मेळटली आनी शरिराकूय शांती. सो कुलिंग. तशेंच दूद, आतां दुधा कडेन सगळेच जगूच लॅक्टोज इंटॉलरंट जाल्ले आसा, पण दूद हे सगळ्यान बरें पित्त प्रकृती.
आणि बिफोर आय फॉरगेट, हांवें तुमकां सांगलां तूप, तें तूप गायीचें. गाय खंयची? गाय इंडियन गाय, देशी. ओके, त्या गायीचे तुपाची तुमी मैत्री करात. तातूंत तुमकां खुबसो फायदो जातलो एसिडिटी खातीर आनी सगळ्याच पित्ताच्या एकूण कंट्रोल खातीर. ओके, जालें तुमचें समाधान? कोण म्हळें? रुपा? मीराबाय, खूब तुमचे धर्मान आमकांय बऱ्योचश्यो गजाली कळ्यो. देव बरें करूं. आज तो डॉक्टर लक्ष्मी भरणे आसा म्हणून तुमी फोन केला. आमचेर असोच मोग आसूं न्ही. आमी दर बुधवारा हो प्रोग्राम करतात, कळ्ळें? आनी वेगवेगळे दोतोर येतात चड करून. फॅन ऑफ आयुर्वेदा. अच्छा अच्छा, एनीथिंग इज आयुर्वेदा आय एम व्हेरी नायस. अच्छा अच्छा अच्छा. इंग्लिशीन उलयता, आय एम जस्ट आमचे सांगता मनातले म्हजे कितें सांगपाचें आसा तें. सो नायस, सो नायस. बरें आं, देव बरें करूं. हय दोतोर, मार्मीक प्रश्न तांचो, कारण आमी आतांच ते वात पित्त ताजेर सगळ्याचेर चर्चा केली आसा. आनीकय एक आमकां कॉल येवपाक लागला, पळोवया. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार, हांव अंजली कामत. अच्छा, अंजली बाय, नमस्कार. प्रश्न डॉक्टर लक्ष्मी भरणेक आशिल्लो. सांगा, हांव तयारूच आसा प्रश्न घेवपाक. म्हज्या डॉक्टरांनी न्ही खूब सूज येता आनी ती म्हाका खूब दुखता. सो हे म्हजे कंडिशन आर्थरायटीस म्हणून डायग्नोज जाल्ले आसा. तुमी ब्लड टेस्ट केल्ली? कित्याक खातीर जाता काय म्हणून, बॉडी टायप की प्रकृती खातीर काय म्हणून. 2 गोष्टी आसात. एक म्हणजे तुमची एज कितें? 50 years, 50. ओके. आणि तुमचे बाकीची ही ढोपरा दुखपाचो त्रास तुमकां केन्नाच्यान सुरू जालो? 2 वर्सां जालीं आतां. पयलींच्यान सुचताले की आतां सुजूंक लागला आनी पयलीं फक्त ढोपरा अशी बेश्टीच दुखताली? पयलीं ना, तशी दुखनाशिल्ली. हय, अशी सूज आनी हें एकदम बरोबर कशी जाल्ली आसा. आनी तुमी ब्लड टेस्ट केले? तुमी आर्थरायटीस म्हळें तर तुमी ब्लड टेस्ट करून पळयले आपले? हय. ओके, सो डायग्नोसीस ऑलरेडी केल्ले आसा. सो सी, आयुर्वेदान कशें आसा की आर्थरायटीस आमी समवॉट कंपॅरिजन आम वाता कडेन करतात. आम वात म्हणजे कितें? आम म्हणजे न पचलेलें अन्न. सो प्रकृती जरी तुमची कशी असली, म्हणजे वात असली, पित्त असली आणि कफ असली, मोस्टली वाताच्या प्रकृतीक सांधेदुखीचो त्रास जाता. पण हांगा आम वात जाला, आर्थरायटीस आसा, म्हणजे हाजो मूळ पोटा कडल्यानूच येता. पचन जेन्ना जायना तेन्ना न पचलेलो जे पोषण आसा, आहार आसा, तो रक्ता वाटे किंवा लिंफ वाटे ढोपरांनी वता, जॉयंटांनी वता आनी थंय तो मागीर दुखूंक सुरू करता. आतां बेस्ट थिंग आसा कितें, हाका वाताची ट्रिटमेंट म्हणली जाल्यार तेल सांगतात, पण तुमी तेल सुद्दां यूज करूं शकना, कारण हांगा आसा न पचलेलें अन्न, न पचिल्लो आम आसा, टॉक्सिन्स आसा. सो ते टॉक्सिन पचोवपा खातीर वखदां घेवंक जाय. ओके. आणि तुमच्या धोपरांक सुद्दां तुमी ड्राय हीट दिवंक जाय. ड्राय हीट तेलाची आनी हें न्ही, म्हणजे सँड रेंव गरम करून जी पयलीं ड्राय हीट दिताले न्ही, किंवा तव्याचेर कपडो गरम करून तशी जर तुमी शेकलो जाल्यार तुमकां खुबसो आराम मेळटलो. आनी पोटांतल्यान म्हणटकूच तुमकां एक सांगता, म्हणजे एकूच सादो सोंपो उपाय म्हणजे सुंठ घाल्लो किंवा सुंठेन संस्कार केल्ले एरंड तेल, ते जर घेता सकाळ फुडें गरम, ते 1 चमचो घेतलो आनी ताचेर एक गरम उदक खतखतीत पिलें की मागीर तें वेवस्थीत म्हणत त्या हातून तुमकां पचनाचो त्रास तुमचो रिजॉल्व जातलो आनी ताणी ढोपरा दुखपाची सुद्दां कमी जातली. बाकीचे तुमी उपाय हे करूच शकता, कारण समोरासमोर पळोवन हांव चड सांगू शकता, पण ही प्रकृती आनी प्रकृतीचे सुद्दां पचनाचेर हे आधार आसात. म्हणजे तुमचे जशी प्रकृती आसा तशें पचन आसा तें पळोवचें पडटलें. अंजली बाय, समाधान जालें? थँक्यू. तुमचो प्रश्न आनी आमकां मेळिल्ली जाप. आतां खरें म्हळ्यार ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका दिसता नॉर्मल मनशाक
खूब जाणांक खबर नासतात. म्हणटकूच तुमच्या धर्मान आमी कांय गजाली शिकले. असोच आमचेर मोग आसुनी फोन करीत रावात आमकां. दर बुधवारा आमी येतात हो कार्यक्रम घेवन, कळ्ळें? हय. तुमी खंयच्यान, पणजेच्यान उलयतात? ना ना हांव अंजुणच्यान उलयतां. अणजुणेच्यान. अच्छा, ओके. हय. बरें आं, देव बरें करूं. हय तुमकांय बी. दोतोर, म्हाकाय खबर नाशिल्लें आं हें. म्हणजे कशें, जें तुजें एक्स्ट्रा खाण जें जाता किंवा अपचन जाल्लें खाण आसा तें एक्युमुलेट कशें जाता हातांनी आनी पांयांनी, आनी तातूंतल्यान तुज्यो आर्थरायटीस प्रॉब्लम सुरू जाता. आतां इट इज एक खूब म्हत्वाची गोष्ट जी आमी विसरतात. आमी म्हणटा आमकां हाजी एलर्जी आसा, ताजी एलर्जी. हे सेकंदां, एक कॉल येता पळोवया. हॅलो. हॅलो बाय शकुंतला. हाय, कशें आसा गो बाय? लुइजा उलयतां. लुइजा बाय, सांग. उलय आं, दोतोरा कडेन उलयता मुगो. लुइजा हें आमचें अल्दोणेचें. आयका, उलय आं बाय. सांग लुइजा बाय. गुड आफ्टरनून डॉक्टर. 12:30 जाली. गुड आफ्टरनून. ना आता तुवें सांगलाय न्हू आर्थरायटीजाचे ते अन्न म्हणते कितें? अन्न म्हणते कितें? अन्न न्हय तो, अन्न म्हणजे जेवण. ओके. ना कित्याक म्हाकाय आर्थरायटीस आहा न्हू, तेका लागून हांव विचारतालें. ते आतां ते म्हाका थोडे उतरां तुजी समजोंक ना. आमी जें जेवण जेवता न्ही ताका अन्न म्हणटात ओके. संस्कृतान. आतां ते हे सांगलें न्हू तुवें बरो कुडको हे करून तयार. कितें म्हणटाले लुइजा बाय? गरम कुडको तयार. शेक घेवपाचो, पण तो ड्राय शेक घेयात तुमी. आनी मातशें तुमकां चॅकअप करचोच पडटलो, आपली धोपरा चॅक करचीच पडटली. आनी शक्यतो चड नेटान मसाज बी ताका करूं नाका, कारण ताणी तुमची दुखी आनी वाडटली. तुमकां कितें लेप लावपाचो आसा, तेल लावपाचें आसा, तें प्लीज तुमच्या दोतोरा कडेन वचूनूच सारकें पळोवनूच हें करात. आर्थरायटीस अशेंच आयकून तुमी हें करूं नाका, कारण तें फिजिकली तपासचें पडटा. आनी हांव गेल्ली डॉक्टराची, आनी ताणें म्हाका तें तेल दिलां एक, आनी टॅबलेटां दिल्ली. ओके. ते लाय म्हण, आनी एक्सरसायज दिल्ली. अच्छा. पूण ती कितें जाता न्हू, ती टॅबलेटां घेतल्यारूय म्हाका ती पेन चालूच आसता. कित्याक? कारण तुजो सगळो दुयेंस खरो पोटान आसा. तुजें पोट साफ जावंक जाय, पोटाचें पचन तुजें वाडूंक जाय. तें वाडल्या शिवाय भायल्यान तूं कितली वखदां घे, ती तशी हें जावची ना न्ही. ओके. आतां पोटांतलें साफ करून वी आर टेकिंग मेडुलकलेक्स न्हू. ना, तूं अशें कर, आतां तूं आयुर्वेदीक दोतोराक विचारता न्ही, हांव तुका आयुर्वेदीक जें आसा तें उत्तर दितलें. तर तुमी सगळ्या PHCन आयुर्वेदीक डॉक्टर आसा, आयुषचे डॉक्टर्स आसा, आनी ते खूब बरी ट्रिटमेंट दितात. तुमकां एक कॉल येता लुइजा बाय. बरें. हॅलो. सांग रे बाप, सांग गो बाय. म्हजें नांव स्मिता. अच्छा, ओके. आनी म्हाका विचारपाचें आसा दोतोराक. खंयच्यान उलयता तुमी? हांव म्हापशेच्यान. उलय दोतोर. नमस्कार स्मिता. नमस्कार डॉक्टर. म्हाका विचारचें आसलें, म्हजी तो मासीक पाळी आसा न्ही, ती बंद जाल्ली आसा. म्हणटकीच आतां म्हजी प्रकृती, पयलीं म्हाका म्हजी प्रकृती कफाची आशिल्ली, सदांच थंडी जाताली. आतां थंडी जावपाक बंद जाल्या. आतां हांवें प्रकृती कशी सांबाळपाची? तुमकां अशें दिसता की आतां तुमची प्रकृती बदलली, तर अशें कांय ना. कारण प्रकृती आमी जन्माचीच ती घेवन आयिल्ली आसता. आतां कितें आसा, वयोपरत्वे नाजाल्यार जशें क्लायमेटीक कंडिशन ताच्या प्रमाणे प्रत्येक दोश वाडीक लागिल्लो आसता. जशें जेन्ना आमी यंग आसतात टील द एज ऑफ 40, आमी आमची एक्चुली 40-45 पित्ताची प्रकृती पित्त डॉमिनंट आसतात, कळ्ळें? तो आपल्या कार्यरत आसता आपल्या शरिरान. आनी ताच्या उपरांत मागीर येता वात दोश. आतां वाताचो जो दोश आसा किंवा फॅक्टर आसा, ताच्या खातीर शरिरान कितें जाता, एक तर शरिरान शुष्कता येता. कितेंय जी गती आसा, हांवें आतां सांगिल्लें वाताचें फंक्शनूच गती. सो तो गती बंद जाता. मेन्स्ट्रुअल सायकल इज अ गती. आतां बाकीचे फॅक्टर्स आसा, पण लेटस सिंपल वर्ड्सान हांव सांगता की वाताचो थंय डॉमिनन्स सुरू जाता, आनी म्हणून मेनोपॉज येता. ताज्या नंतर कितें जाता, ताज्या नंतर मनान शुष्कता येता. ओके, कंबर दुखूंक लागता,
कमरेचे त्रास सुरू जाता, पायाचे त्रास सुरू जाता. आता इस्ट्रोजन लेवल वयर सकयल जावन इन्फ्लमेशन बी जाता. पण आमी हांगा आतां वाताचो विचार करूया, कारण मोस्टली वात डॉमिनंट जाता, वात कार्यरत जाता तुमच्या शरिरान आनी तुमच्या मनान. आता वाताक कितें हांवें सांगला उपाय तेलाचो. एक्चुअली हो त्रास कमी जावपाक आमी पयलींच्यान सुरू करूंक जाय. कळ्ळें? जन्माक आयल्या पासून आमी तेल जे लायतात आंगान ते हांगा ताजो आमकां उपयोग जातलो. त्या तेला खातीर आमच्यान फ्लेक्झिबिलिटी येतली, आमची दुखापत सगळी कमी जातली आनी स्मूथ जे ट्रान्सिजन जे आसा ते स्मूथ जातले. आतां तेल कसले तुमी विचारतली म्हाका तेल कसले, तर तेल तुमच्या गांवान जे जाता, तुमच्या देशान जे जाता ते तेल. हांगा खंयचे जातात? नारळाचे तेल, तिळाचे तेल आनी ग्रावंडनट ऑयल, शेंगदाण्याचे तेल. ही 3 तेलां हांगा जातात. खंयचेय एक तेल घाला, माथ्याक लायात, कमरेक लायात, पोटाक लायात, स्वताचे स्वता अभ्यंग करात. थोडेशे तेल घेवपाचे आनी आपल्याक सदां लावपाचे, तेणे खूब फायदो जाता. आनी सकाळी उठ्ठुकूच 1 चमचो खोबरेल तेल जर तुमी घेता उठ्ठुकूच फर्स्ट थिंग, आतां ते पर्व आयला वर्जीन कोकोनट ऑयल न्हू, ते इंग्लिशीन म्हळ्यार की आमकां ते पडटा. पण कोकोनट हे जे नारळाचें तेल आसा ते सकाळी आमी जर घेतले तर हो सगळो त्रास कमी जातलो. आनी कितें जाता, मेनोपॉजाचो त्रास म्हणजे आमकां इरिटेशन जाता, राग येता. कित्याक जाता? कारण आमकां तेन्ना मनाचोय वात वाडिल्लो आसता आनी मनाच्या वाताक खंयचें तेल दितले तुमी? त्या तेलाचें नांव आसा स्नेह, प्रेम. सो ते प्रेम मेळूंक जाय बाकीच्या कडल्यान, स्वता कडल्यान. सो फर्स्ट इज लव युअर सेल्फ आनी देन यू ऑल्सो टेल अदर्स की टू बी कॉशियस. सो हे सगळे उपाय आमकां करपाक जाय. आनी थोडे प्रक्रिया आयुर्वेदान सांगिल्ल्यो आसा, जशे बस्ती चिकित्सा बी आमी करतात, की म्हणजे मेनोपॉजचो जो त्रास आसा न्ही तो मागीर कमी जाता. ओके. आनी बाकीचे डायट लायक हॅविंग रूट व्हेजिटेबल्स, व्यवस्थीत पोशण खाण बी सगळे ते करूंक जाय. वाताचे चड खावू नाकात. कडधान्य जातून डाळी बी आसा तातून गॅस जाता, तसले मातशे कमी करप, अवॉयड करप. वा, स्मिताबाय, देव बरें करूं. सदां फोन करात आमकां असोच. दोतोर, म्हाका एक गजाल तुमची इतली आवडली आनी खूब बरें दिसलें. म्हणजे सगळे वखदां भितर स्नेह नांवाचें जें वखद आसा, म्हणजे मनशाचो मोग, आनी ह्या मोगान जें कितें घडटा तें आनी कित्यानूच घडना, ही गजाल सामकी सत्य. म्हणटकच खुबश्यो म्हणजे मनाची जी अवस्था आसा त्या प्रसंगा वेळार तेन्ना मनशाक माया ही मेळप गरजेची आसता न्ही. म्हणटकच आतां ह्या तुमच्या सगळ्या वात पित्त हातून भितर ही माया खंय बसोवपाक मेळटा दोतोर? कफाचो जो मनीस आसा न्ही तो तुमकां भरपूर माया दितलो. ओके. कफाचो आतां कितें म्हणटा, वात इज अ लव सीकर. ओके ओके. ताका प्रेम जाय आसता कारण शुष्कता आसता न्ही. पित्त इज अ प्रॅक्टिकल पर्सन, कारण तो बुद्धीन काम करता, विचारान काम करना. अशें जाल्यार तशें 1+1 is 2 हे पित्त, बुद्धिमान. आणि कफाचो व्यक्ती शांत, मेमरी. म्हणजे तुवें पळयलें आसलें थोडी मनशां आसात ज्यांच्या कडेन तुका वचून उलोवन दिसता, ज्यांच्या कडेन आपलें दुख्ख व्यक्त करीन दिसता. कित्याक आतां पृथ्वी तत्व जे आसा, पृथ्वी कितें आसा आमकां सांबाळून घेता, तातूंत नर्चरींग कितलें करता ती, तशीच आवय आमचें नर्चरींग करता. सो आमी आवय कडेन वता. तशी कफाची जी व्यक्ती आसा इट इज अ मदरली, म्हणून ते प्रेम तुमकां कफ दितलो. पण तरी पण सगळ्या दोशाक ती इनकल्केट करपाक काय हरकत ना. पण जिवीत हें एक आव्हान कशें, तें प्रत्येकान स्विकारप हे तितलेंच महत्वाचें न्ही दोतोर? आव्हान म्हणल्या पेक्षा जिवीत हे म्हणजे इट इज सेल्फ. इफ यू टेक इट एज अ म्हणजे चॅलेंज आनी आव्हान म्हटल्यार की तुमी कितें ताच्या बरोबर फायट करतात, दॅट इज नो नीड. ते आत्मसात करूंक जाय. ही सगळे गुण आत्मसात जर केले आनी ताच्या बरोबरीन जर आमी चल्ली न्ही तर आमकां हेल्थ मेळटलीच न्ही. आमी कोणा खातीर करता? स्वताचें शरीर. मना खातीर. मन खंय रावता? आमच्याच शरिरान रावता. सो मना बद्दल जर विचार करपाचो आसा जाल्यार शरिराचो विचार करपाचो आसा जाल्यार मन. हे दोन्ही बरोबरीन. म्हणून आमी योग म्हणटा. योग म्हणजे कितें? ते आसना आणि 100 हे केले, 100 आसना केली काय, एक आसन कर पण इतले स्थिरतेन कर की तुका तुजो फायदो जातलोच.
योग म्हणजे युनियन ऑफ माइंड अँड बॉडी, मागीर सोल, बरोबर. वा वा. सो हे युज धातू जो म्हणटा न्ही तातूंत योग जाता, म्हणजे जोडप. आमी हे जोडणेच विसरलेले आसा. ते जोडणे जेन्ना आमी करतली तेन्ना आमी ते संतुलन साध्य करतली. म्हणजे आमची प्रकृती म्हणजे मानसिक आरोग्य आणि शारीरिक आरोग्य हे दोन्ही भितर येता. आणि मानसिक आरोग्याचे स्वास्थ्य सगळ्या शरीराचेर निंबून आसा. पण ते शरीर जेन्ना तुजें डिस्टर्ब जाता तेन्ना म्हाका दिसता मानसीक जेन्ना तुजें हालता तेन्ना शरीराची सगळी डिस्टर्बन्स सुरू जाता. सगळो विचार करपाच्या जर तुका जमना जाल्यार निदान तुज्या पोटाचो तरी विचार करचो. म्हणजे तुज्या पोटान एक अग्नी बशिल्लो आसा आणि आमी खातात, आमी जाय तेन्ना जाय तशें खायत रावतात. त्या बाबड्या अग्नीचो आमी विचार करना, तो पचयत रावता, पण केन्ना तरी ताका पुरो जाता. तो कितले पचयतलो. बरोबर. आणि ताजें रक्षण बेजिकली आमी करूंक जाय त्या अग्नीचें. जर तें तुमी केलें जाल्यार तुमी कितेंय खायत, तो जर सक्षम आसा न्ही, मागीर तुमी कितेंय खायत तुमकां पचतलें. लायक आमी म्हणटा न्ही वदनी कवळ घेता, ताची शेवटची ओळ कितें आसा, जाणी जे यज्ञ कर्म, यज्ञाक जशें तूं जपता आनी यज्ञाचो अग्नी जसो तूं जपता तशें तुवें आपल्या कोश्टांतलो अग्नी जपूंक जाय. आनी तो जर जपलो जाल्यार हेल्थ इज विथ यू. आनी जे खाण तूं त्या अग्नीक दिता आनी तुज्या शरिराचें पचन तो करता, तशेंच तुजें मानसीक पचनय तो करता. म्हाका दोतोर तुमी आतां उलयता हें सगळें एक विचार म्हज्या मनान आयलो. कितें जाणा की आमचे भारतान, आमचे संस्कृतीन जे आयुर्वेद शास्त्रान जें दिल्लें आसा प्रगल्भ, हय, आनी आमकां खरी गरजूच ना म्हाका दिसता एलोपॅथीक किंवा बाकीच्या शास्त्राची. पूण तरी हाका एक वेगळ्या तरेची प्रॅक्टीस मनशाक लावची पडटली न्ही. आनी ताकाच लागून आयुश मंत्रालयाच्या सांगातान प्रकृती समजून घेवप म्हळ्यार कितें हें तुमचे कडल्यान आज आमकां समजलें. दोतोर आमचे कडेन वेळ तसो खूब ना, थोडीशी एक 12 मिनटां सुमार आसात, त्या वेळाचो आमी बऱ्यांत बरो उपयोग करया. दोतोर आतां मानसीक शारिरीक शास्त्राच्या संदर्भात आमी उलयलें, पूण आतां तुमी सांगलें आमकां वात, पित्त आणि कफ. म्हणून आतां समजा एक पेशंट, हांव पेशंट आनी हांव तुमच्या मुखार आसा, जाल्यार तुमकां म्हाका पळोवन समजता म्हाका वात पित्त काय हांव तशें न्ही. आतां आपूण अशें करुया, तुमी अशें म्हणजे केन्ना केन्ना कितें जाता, आमकां जर समजूंक जाय की हो वाताचो प्रकृती, आतां कितें आसा, एकूच वातूच प्रकृती पित्तूच प्रकृती अशें प्रकृती नासता. बाकीच्या दोशांची जोड आसता, म्हणून 7 तरेच्यो सांगल्या. पण एक मजा म्हणून हांव तुमकां सांगता की जर खुबशे लोक आसात तातूंत वाताचो खंयचो, पित्ताचो खंयचो, कफाचो खंयचो कशें वळखतले तुमी. सादेच तुमी पळयात तांचे दोळे जर म्हळें, वाताचो जो मनीस आसा न्ही ताचे दोळे केन्नाच स्थिर नासतात. ओके, तो हांगा पळयता, थंय पळयता, थंय पळयता, सगळी कडेन पळयत रावता. ताजी नदर भोंवता. ताज्या कडेन जर तुमी उलयता न्ही तर तुमकां सगळी कडेन पळयतलो तो. कळ्ळें, नजरेन नजर घालून पळोवचो ना. म्हणजे हें आतां जालें वाताचें. ताका म्हणटा अरे बाबा हांगा पळय अशें म्हणचें पडटा. म्हणजे स्थैर्य ताज्या नजरेन नासता. एकूच एक्झाम्पल दिता, देर आर सो मेनी अदर फॅक्टर्स, पण एक हांव तुका मजा म्हणून सांगता. पित्ताचो जो मनीस आसता ताजे दोळे तुमच्या कडेन जर पळयले तर तुमकां अशें एक तर तेजस्वी दोळे, मातसो डाग आसूं शकता, येलोइश टिंज त्या दोळ्यांनी आसता, आणि तीक्ष्ण नजर. केन्नाय तुमकां असं दिसता अरे हो मनीस आपल्या कडेन रागान कित्याक पळयता, तो रागान पळयना, तो हर्शीत पळयता. पण तुका अशें दिसता की तो म्हणजे त्या नजरेनूच तुका असं एक तीक्ष्णता, धार आसा. ती नजर पित्ताची. आणि कफाची नजर कशी आसतली, दोळे मोठे असतात तांचे आणि ओलसाण, तांच्या दोळ्यान एक ओलसाण असता, मार्दव असता आणि प्रेम, पाणीदार डोळे, सागर जैसी आंखोवाली. सो ते दोळे कफाचे दोळे. सो ही एक साधी गजाल. म्हणजे आता परत हांव म्हणजे सौंदर्य ह्या गजाली कडेन येता, जे बायलांचो सामको आमचो फोन इन अस्तुरी प्रोग्राम म्हणटकच बायलांचें सौंदर्य म्हणटा आसतना सुंदर सगळ्यांकूच दिसूंक आवडटा. सुंदर आसा ताकाय आनीक सुंदर जायन दिसता, ही गजाल आसाच. पूण दोतोर
मनशाच्या शरिरान भितर जें सौंदर्य आसा तेंच ताच्या तोंडार मुखामळार झळकता. हातूंतलें सत्य दाखोवपा खातीर आयुर्वेदीक शास्त्र कितें सांगता दोतोर? हे पळय, आतां मॉडर्न हातून आमी म्हणटात न्ही, ब्युटी इज जस्ट अ स्कीन डीप अशें म्हणटा. म्हणजे फक्त, बट आय डोंट अग्री. ओके. तुमची स्कीन जी आसा किंवा तुमची ब्युटी आसा ती तुमच्या पोटांतल्यान जाता. तुमी म्हणटले परत ह्या पोटान गेले, परत अग्नीचेर आयले, बट इट इज ट्रू. तुमचें जेन्ना पचन चांगलें आसता तेन्ना तुजें शरीर चांगलें आसता. शरीर बरें असलें की तुजें मन चांगलें जाता आनी म्हणून तुजें चेहरो फुलता आनी तूं आनंदी जाता. आतां तुका एक सांगता की जेन्ना तुजें मन आनंदी आसता न्ही, आतां वीच इज द बेस्ट मेकअप, म्हणजे तुज्या चेहऱ्यावरचें सगळ्यात सुंदर आभूषण खंयचें? हास्य न्ही. आणि ते नॅचरल हास्य. हास्य तू केन्ना दितले? बाकीच्यो कॅटेगरीज वेगळ्यो, सौंदर्याच्यो गोरसाण म्हणा, इवन म्हणजे व्हिटिश कॉम्प्लेक्शन, हे कॉम्प्लेक्स सगळे जाले, कुरवाळे केस, सरळ केस, सगळे ब्युटी. पण सगळ्यान तुका तो मेकअप जो म्हणटा तो तुका स्मायलूच दिता न्ही. हास्य जे तुजें आसा, जे मनापासून आयिल्लें हास्य आसा, तेच तुका सुंदर करता. ते हास्य खंयच्यान येतले? मनांतल्यान येतले. मन तुजें सुंदर केन्ना जातलें? जेन्ना तुजें शरीर सुंदर आसा आनी फ्रेश दिसता. पण आळसावलेलो चेहरो, रागीट चेहरो किंवा दुखी चेहरो हो सुंदर दिसतोच ना न्ही. दिस इज माय ब्युटी, कितें म्हणटात ताका, ताजो ब्युटीचो जो सारांश हो तुमचो तसो. वा दोतोर, म्हाका खूब खूब एक वेगळ्या रितीन आमी सौंदर्या कडेन पळोवप. आतां प्रत्येक गोश्टीक आमी वेगळे वेगळे तरेची नांवां दवरल्या, पुणून हांगा आयुर्वेदीक शास्त्र जें आसा तें तुज्या घट्ट मातयेन रुजिल्लें आसा आनी ह्या मातयेंतल्यान रुजून आयिल्ल्यो कांय गजाली आसा. त्यो गजाली बी आमी, म्हाका दिसता, त्या त्या सिजनान येवपी ती फळां खावप, आहार तसो घेवप. ह्या संदर्भात तुमची प्रकृती कितें सांगता दोतोर? हां, तर आतां खरं पळोवपाक गेल्यार आतां मकर संक्रांत सुरू जाली. इट इज अ ट्रान्झिशन. फुडें जो वाताचो काळ येवपाचो आसा वर्षा ऋतून, ताची सुरवात आतां जाता. म्हणून आमी तिळगूळ खातात. तिळान कॅल्शियम आसता, मॅग्नेशियम आसता आणि तिळा बरोबर आमी तेल घालतात, गोड घालतात, माधुर्य घालतात आणि बाकीचे थोडे थोडे स्निग्ध आहार, जातून स्नेह आसा, ते आहार आमी घेवपा लागतात. म्हणजे कितें, विकनेस जो ट्रान्झिशन पिरियडान आयिल्लो आसता आणि फुडें जावन तो वाडूं शकता, ताची तयारी आमी आतां करतात. सो आयुर्वेदान दिनचर्या, रात्रीचर्या आणि ऋतुचर्या अशे लायफस्टायल आपणावची पडटा. तशें त्याच प्रमाणे म्हणजे ऋतू परतवे आमचे फेस्टिवल्स येतात. त्या फेस्टिवल्साक सुद्दां प्रत्येक कितें कितें बेसीक प्रिंसिपल आसा. आणि मोस्टली आमच्या इंडियेन कशें, भारतान कशें आसा, सगळे जे फेस्टिवल्स आसात, सण आसात, ते सगळे ऋतू सण आसात. अच्छा, ओके. एनवायरमेंटलूच आसात सगळे आणि ताज्या खातीर स्पेशल तांची ती रेसिपीज असतात किंवा त्या प्रमाणे आमी रांदतात आणि तशे तशे फेस्टिवल साजरो करतात. आतां थंडी सपून ग्रीष्मा कडेन आमी वतात, तर आमकां ग्रीष्मान ट्रान्झिशन पिरियडान आमची इम्युनिटी कमी जाता आणि मागीर ग्रीष्मान गरमी सुरू जाता. गरमी म्हणजे ती भायली गरमी आसता. सो त्या प्रमाणे कितें कितें खावपाचें, प्रतिकार शक्ती वाडोवंक जाय. सो ते प्रतिकार शक्ती वाडोवपाक हे असले अन्न सुरू. आतां कितें आसा, हांव सदांच मे म्हयन्यान, तुमी जे येतात आमचे कडेन आंबे, मे म्हयन्यान आंबे खावपाचेच आसता. कारण मे म्हयन्यान ग्रीष्म ऋतू जो आसा तो मिष्टान्न खावपाचो ऋतू तो. ते त्या सिजनान ते फळां जी येतात ती खावंक जाय. पूण थोडे म्हाका दिसता कंट्रोलानूय खावप. खा म्हणजे ते कशें खावप. सगळ्याच गोष्टीची एक कितें माप आसता, मात्रा आसता. त्या मात्रा भायर कितेंय गेलें की ताजो ओवरफ्लो जाताच न्ही. आतां मधुमेह आशिल्लो मनीस जर आयकता आसत जाल्यार आंबे खा म्हणून तो जर फाल्यां आंबे खायत रावलो जाल्यार ताजी डायबिटीज वाडूंक शकता न्ही दोतोर. ना, डायबिटीज पयलीं कंट्रोल करप, अग्नी प्रदीप्त करप आनी मागीर थोडे आंबे खावप मे म्हयन्यान. वा,
आतांच आमो खायन दिसलो तुमचे ह्या विशयांतल्यान. दोतोर, आतां आमचे कडेन वेळ सामको कमी आसा, ताका लागून प्रकृती समजून आमकां आतां कितें कितें फायदो जावं येता ही एक गजाल तुमी सांगपाची. आनी जनरली मनशान आरोग्य बरें दवरपा खातीर कितें करप हें थोडे भितर आमी उलोवया, कारण आमचे कडेन वेळ सामको कमी आसा, 3 मिनटां बाकी आसा फक्त. ओके, सो चड वेळ न घेता प्रकृती जेन्ना तुमी समजून घेतले, म्हणजे सगळ्यांक एक आव्हान आसा, मागणें आसा की तुमी सगळ्यांनी आयुर्वेदीक दोतोरा कडेन वचून आपली प्रकृती पयली समजून घेवपाची. वातान कितें जाता, पित्तान कितें जाता, कफान कितें जाता, हें जरी तुमकां समजलें न्ही की कितें करचें आनी कितें ना, हें तुमकां करपाची नॉलेज तुमकां येतलें. ताज्या नंतर आपल्या जेवणान कितें कितें येवंक जाय, कारण आयुर्वेदेन कितेंच वर्जना, सगळें त्या प्रमाणान त्या प्रमाणे प्रकृती, तुमचो क्लायमेट ह्या प्रमाणे तुम्ही खाऊ शकता, पण ताज्या खातीर तुमची नोंद ही तुम्ही करून त्या प्रमाणे तुम्ही खावंक जाय. आतां कितें आसा, सगळें बेतान आनी जशें जाय तशें जर तुमी प्रमाणान खाल्लें जाल्यार मागीर तुमी कितेंय खावं शकता. एज एन आयुर्वेदीक डॉक्टर आनी एज पर्सनली आय डोंट बिलीव इन एलर्जीज. एलर्जीज तुम्ही कशी तुमचे कोठो साफ जालो, अग्नी प्रदीप्त जालो, ते खंयची एलर्जी तुम्ही बरी करू शकता. ताज्या खातीर आयुर्वेदान खुबशे प्रकार सांगिल्ले आसा आनी व्यवस्थीत तुम्ही आपले जीण जगू शकता. एक म्हणजे सुर्या बरोबर उठप आणि सूर्यास्ता नंतर 1-2 वरांनी न्हिदप. हे एक गोष्ट जरी आता टू स्टार्ट विथ, थोडे म्हणटा खंयच्यान सुरू करू, सकाळी उठून सुरू कर. दुसरी गजाल, रातचे 12 वरांचेर जागून तेन्ना खावन हांगा वचून थंय वचून तातूंत तुमचे पित्त खवळतले. सो तो पित्ताचो काळ आसा, रातचे जागप. रातचे जागणाऱ्या मनशाक पित्ताचो त्रास हो जाताच, त्याच्यामुळे ती तुम्ही खबरदारी घेवंक जाय. सो नॉर्मली जे सुर्या बरोबरचे आमचे जे दीस आसा, तो जर तुम्ही नित्य नियमान व्यवस्थितपणे पार पाडलो आणि प्रमाणान जेवप, भूक लागली की जेवप, ताण लागली की पिवप, हे जर तुम्ही केले आणि व्यवस्थित अंगाक चालना दिली, व्यायाम केलो, अँड आय एम टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, नॉट एक्झर्शन. हांव दिसभर काम करता पण म्हाका काय फायदो जायना अशें न्ही. व्यायाम ही एक वेगळी प्रक्रिया आसा. आणि व्यायाम, तुमचो खाण आणि तुमचे रेग्युलर वागणे. दोतोर, तुमचे कडेन इतले भरपूर स्टॉक भरिल्लो आसा. प्रकृती हातूंतलो ह्योच जर आमी विशय घेतलो जाल्यार आनीक कितलीशीच. आयुर्वेद आणि हे जे ज्ञान आसा स्वास्था बद्दलचे, हे एक महासागर आसा, तातूंतलो एक थेंब हांवें हांगा दिला. देर इज सो मच टू गिव. इट इज खरें खूब खूब आनंद जालो. खुबश्यो गजाली आमकां कळ्यो. अशेंच तुमकां आमी परतून येवन आमकां आयुर्वेदीक शास्त्र शिकून आमचे सगळ्यांचें आरोग्य बरें उरचें आनी आमचे आयकुपी सदांच खूश जावन हसमुख रित्यान आमचे सांगातान उरची ही प्रार्थना करून मना काळजांतल्यान तुमचे महत्वाचो वेळ तुमी आमकां दिलो म्हणून देव बरें करूं. दोतोर, तुमचे बी देव बरें करूं म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल, आनी सर्वे संतू निरामया. वाह वाह.